सीएम वालोर तुका बेस्ट केलें तुवें. पुलिसांक पावर दिलो फ्री हँड म्हणजे जाय ते करा. मारात हायात तुझ्या दुस्मानांक, जितले कोण दुस्मान आहा तुझे काबार करात. आणि कोणाक हे आमच्या गोंयच्या जनतेकूच मातशें आयकून अशें दिसलें मरे की हांव खंय तरी हांगा काश्मीराक बीन आसा. ते काश्मीराक एलओसीचेर ते पुलिसांक त्रास करता पळय, लोक फातर भितर मारता तेंचेर आनी तिंका फातरायता, तिंका मुसून मारता पुलिसांक मिलिटरींक. आनी तेन्ना मागीर नाइलाजान तिंकां पावर दिता, फ्री हँड केर करता की बाबा हां की पुलिसय आनी मागीर फाटीं रावना. जावं आमी खंय तरी गेर्राक आसा इंडिया पाकिस्तान आनी मिलिटरीक फ्री हँड दिला पावर. अरे इतले गोंयां जाता, गोंयां केन्ना पुलिसांचेर केन्ना कोणें इतलो अत्याचार केला? पुलिसांक कोण मारता रे दाण्यांनी फातरांनी सद्दां? हां पुलिसांक म्हणल्यार भियोन लोक बावडे जीव सोडटा मरे आपलो. हो आतां तिंका तुवें पावर फ्री हँड कित्याक म्हणून दिला म्हाका सांग? कित्याक म्हणून? तुज्या फायद्या खातीर. कारण इलेक्शनाक आनी 4-5 म्हयने आसा. जे तुजे ऑपोजिशन कोण आसा तुका क्वेशनां करता, जावं तुजे कडेन हिशोब मागता, जावं तूं जे इलिगलिटी कितें करता व्हडले प्रोजेक्ट आनी कितें कितें हाडटा तेका लागोन ते तुका विचारपाक कांयच जायना. तुज्या आंगार येवंक जायना, जावं कोणाच्या आंगार येवंक तिंका इबिरान कोणाक लोकांक गोंयच्या लोकांक. हे लोक आतां भितले तुजे भिरातेक. आं म्हणजे तूं पुलिसांचो मिसयूज करता जालो न्हू. हे गोंय आतां इतले मिनिस्टर जावन गेले मरे, केन्नाच कोणें पुलिसांक अशें फ्री हँड आनी पावर दिला? आनी फ्री हँड आनी पुलिसांक पावर दिवपाची गरज आसा कित्याक सांग म्हाका? इतले तेंप ते कितें फ्री हँड नासले, तिचे कडेन पावर नासलो? तुका रायट आहा तिंका फ्री हँड पावर दिवपाक, ते तेंचो कायदो नको पुलिसांचो? पुलिसांचेर कोणी हात घाली जाल्यार पुलिसांनी कितें करूंक जाय तिंका खबर ना? हे तुवें शिकोवंक जाय तिंका. इतले तेंप तर हेच करून येयल्ले आहा मरे. जेन्ना सावन तूं आसा सत्तेर आसा तूं तेन्ना सावन तुजे हे पुलीस हेच करून येयल्ले आसा मरे जनते कडेन. फक्त तुजे जे कोण कार्यकर्ता तुजे मेंबर आसा पळय तुजे पार्टीतले तिंका सोडून बाकीच्या सगळ्या लोकांक पुलिसांनी हेच करून हाडलेले आहा मरे. आनी हेच करून येयल्ले आसा पुलीस. तिंका आनी फ्री हँड दिवन कितें करपाचें आहा तूं? तिंका फ्री हँड दिना आसतना पळय तेंच्यांनी इतले क्रायम केला पुलिसांनी, लिस्ट दाखोव तुका खबर ना? कोणाची एकल्याची कंप्लेंट घेता रे पुलीस सोंपे म्हणे. तुजे कोण ऑपोजिशन भाशा ये जाल्यार बिल्डराच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट घेयना ते घेयना, कोण प्रोजेक्ट हाडटा तेजे अगेन्स्ट ते घेयना. तुज्या मनशांनी कोणाक मारलो तेजी कंप्लेंट पयली घेता, त्याने अशी पयले तेजेर हात उखल्ला पूण कंप्लेंट घेता पयली तेजी. अशें कितले घडण्यो जाल्ल्यो आसा मरे. मग त्या लोकांनी कितें करपाचें म्हाका सांग? इवन त्या फाटल्या दिसांनी ते फिदोल आनी सरपंचाचे मातशें कितें हें जालें, ते सरपंचान तेका चावी तोपली. हड्ड्या कडेन मातशें रगत सुद्दां येयलें. आनी फिदोल जेन्ना कंप्लेंट करूंक गेले हेणें मागीर पयली हात उखल्ला. तेणें एक फोनार तुज्या मनशांक धाडून पुलिसांक धाडून तेका अरेस्ट केलें मरे फिदोलाक. ना अशी एक आनी दोन गजाली सांगूंक वचत जाल्यार दीस पावचो ना म्हाका. असले कितल्यो गजाली आसा. मागीर हेजेर ह्या पुलिसांचेर आवाज केल्यार तूं तिंका फ्री हँड दिता म्हणजे मारा आनी हाया दुस्मानांक जे कोण आहा तुका आडकळी हाडटा तिंका. अरे ज्या भाशेन ते पिक्चरांनी दाखयता पळय ते UP बिहाराक म्हणजे गांवांनी पळय ठाकूर बिकूर आसता जाणा तूं. ठाकूर पाटील म्हणा ते कितें 10-15-20 लोक तेंचे बॉडीगार्ड तेका राखपाक गांवांत दवरता, दादागिरी करपाक, कोणाची प्रॉपर्टी आपल्या नांवार मारून आनी कोणाक पयशे घेवपाक लोन दिता आनी तेंचे घरा बिरा हडप करता. म्हणजे जे भाशेन तो दवरता आपल्या सपोर्टाक. ही गजाल तशी केली मरे तुवें आतां. हे केला फकत तुज्या सेफ्टी खातीर. ते जे 4-5 म्हयने आसा इलेक्शनाचे उरला ते बरें इजी स्मूथ वचो म्हणून. आपणाक आनी आडकळी नाका. आडकळी आसल्यार पळय म्हाजे हामे आहा तिंका आनी फ्री हँड दिवपाक. अरे पुलिसांनी तुजें कितें करूंक ना. ड्रग्सान इनवॉल्व आसा ते शिक्षणाचे इनवॉल्व आसा. हप्तो घेवपाक सांपडलेले आहा कितले गजाली. पुलिसां कडेन मर्डर जाले, लोकांक कितले जाणांक मारले जिते, कितले केसी आहा, कितले जाण सस्पेंड जाले. आनी सस्पेंडूय केन्ना जाता? तुमी करिना सस्पेंड तूं सोंपेपणी. जेन्ना लोक येता रोडोन स्ट्रायक करून आवाज करता मागीर तेन्ना लोजेन आनी नांव हे जाता, नांव पिड्यार जाता तूं सांपड तेन्ना बीन सस्पेंड करता. आनी सस्पेंड करून कितें फायदो रे? 4-6 म्हयन्यांनी ते परत येता मरे. टर्मिनेट करपाक तुज्यान जायना. करप्शनान आसा, हफ्ता वसुलीक आसा तुजे पुलीस. कितें ना सांग म्हाका? अरे इनोसेंट लोकांक बेश्टे मारता मरे तुमचे पुलीस. तो हेडबगाक मारून कोमान घातलो ते सोड. हेच्या पयलीं तेणे आनी कितले मर्डरी पुलिसांनी केल्यो. तो सामियाल कसो मेलो? आतां फाटलेच दिसाची गजाल असली 1 आनी 2 न्हू. डेली पुलीस स्टेशनांनी तुज्या इनोसेंट लोकांक मारता बिरता. तेजेर केन्नाच तुवें आवाज केला जावं तिंका न्याय दिला? ते फाटल्या दिसांनी मायना कुट्टोली ते भुरग्यांक ते आनी ते मायनर भुरगे आहले बेश्टे इन्क्वायरी म्हणून येला. तिंका कितें बाबड्याक रातभर तिंका इतलो मारला, इतलो टॉर्चर केला तिंका नागडे करून तिंचो प्रायवेट पार्ट्स बीन हातीन काडून हेळ्या मरे. ते प्रायवेट पार्ट्सा कडेन ओडल्या बिडल्या ही मरे ते सांगता मरे. हे तुजे पुलीस कितें गे काय कितें रे? आनी पियोन आसले रातभर त्या भुरग्यांनी बाबड्यांनी नर्क भोगलो नर्क. आनी तुजे पुलीस आनी चोरांनी 30,000चो डिमांड केलो तेंचे कडेन 30,000.
ऐक जेन्ना आमकां चालू जाणाक पयलीं पुलीस स्टेशनार व्हरले तितूंतल्यातलो एक कॉन्स्टेबल आसलो जाणटेलो तेणे आमकां ते पुलिसांचे रेस्ट रूम आसतात जेन्ना ते नायट शिफ्टान येतात तेन्ना ते रुमा भितर घेवन गेल्ले आनी तेमकां तितून ते म्हाका एन्श्योर केल्ले की पयलीं तुमचे मेडिकल जातले मेडिकलान तुमचे कितें मेळ्ळे तेन्ना तुमचे मुखार कारवाय जातले म्हणून तेन्ना आमचे तेमी फोनूय सगळे काडून घेतले मागीर ते 5 जाण पुलीस आयिल्ले सिवील ड्रेसाचेर आसले जर्सीचेर आसले आनी तेमी टोटली ड्रंक आशिल्ले आनी सगळ्यांतल्यान पयलीं संकेत भितर येयलो संकेत नायकान आनी विचारपाक लागलो कितें जालें म्हणून खंय आमी सांगलें अशें मायनर इन्सिडंट जाल्लें ताका आमी पुलिसान हाडला म्हणून तेणी डायरेक्टली आमकां मुखार कितें विचारनासतना तुमी गुंडारे म्हणून आमचो एक मायनर भुरगो आसलो ताका पुलिसान सांगिल्ले पासून ही इज मायनर म्हणून तेन्ना ते मायनर म्हणटकीर तेणें म्हाका बरशी गाली दिवपाक लागली तूं कोण आमकां सांगपा काय म्हणून मागीर तेणें आमच्या मायनर भुरग्याक डायरेक्ट मुखार हात हाडपाक लागले आनी तेचे 10 वर्सान ताका मारपाक लागले ते बेल्टान पुलिसांतले ते रबर बेल्टान मागीर मारतना मागीर 4 जाणां उरिल्ले भितर येयले तितूंतल्यान एकलो समीर आसलो तेणे डायरेक्ट आमचे तो मायनर भुरगो आसलो तेजे प्रायवेट पार्टीचेर हॉट मारपाक लागलो तेणे हात दवरले मागीर तेजे केंसां धरून ओंटीचेर मारपाक लागलो बेडाचेर मारपाक लागलो मागीर 4 जाणां भितर संकेत कोली म्हण एकलो आसलो कोली येवन आमकां सगळ्यांकूय तेमी 5 जाण आसले पयलीं पुलीस पण हय सगळे 5 जाणां मेळून 4 जाणां पयलीं मारपाक स्टार्ट केले 10 थापट्यो मारतना मागीर सगळे आमी 4 जाणां पयलीं तेमी नेकड गेले नेकड करून आमचे तेमचे नेकड केले मागीर आमचे प्रायवेट पार्टाक टायटली अशें होल्ड करून ओडपाक लायले आनी फूल टायटली मागीर ओडपाक लायता की आमकां सिटर्स मारपाक लायले तुमी 50 आनी मारतना तेमी आमकां सांगपाक लागले की पुलीसवाला गुंडा गुंडा म्हणून आमकां मारूत आशिल्ले आनी सिटअप्स मारता तेन्ना बी आमकां तेमी मारूतूय आशिल्ले मारूत आशिल्ले मागीर आमकां मायचेर बुरशी गाडी मारपाक लागले की तुमी जर परत अशी सगळे करपाक लागले तुमचे हांवें तुमकां तो एकटो चेतन कोली म्हणून हो कॉन्स्टेबल आशिल्लो तो आमकां विचारतालो की तुमकां कितली भाव भयण आसा आमी म्हाका विचारलें जाणा तुका कितली भाव भयणी आसा काय म्हणून हांवें म्हणलें म्हाका कोण भाव ना भयण ना एकलो म्हणून तुका आनी भाव भयणी जाय जाल्यार सांग आमचो साहेब आसा तो शॉर्टाक चड बरो आसा तुजी मम्माक हाड तुजे मुखार आमी तांकां लायक आनी भुरगीं काडया म्हणपाक लागलो तो तुका भाव भयण जाय जाल्यार अशें बरशें खूब कितें उलोवपाक लागले तो आमकां आनी तो म्हणटले तुमकां आनी कसले केसीर तुमकां भितर घालतलो तुमी आज तुमचे लायफ काबार जाता आमकां विचारलें तेंच्यांनी की तुमी कितें करपाचें रे मागीर आमी ताका सांगलें आतां आमी कामाक वचपाचें आमी भायर वचपाचें आसा ते आमकां येवन म्हणटा की तुमी आतां भायर वचपाक खंयच पावपाना तुमचेर आमी फेक एलिगेशन्स घालून तुमकां आमी तुमचे रिपोर्टचे क्रिमिनल रिकॉर्ड मारता तुमी भायर वचपाक केन्ना पावपाना लायफान तुमचें करियर आमी काबार करताले म्हणून अशी धमकी दिता आमकां गोंयान सुद्दां तुमी काम करपाक केन्ना पावपाना अशी असली धमकी दिली आमकां तेंच्यांनी चडशे पुलीस रातचे नायटीक बीन पियोनूच आसता मरे हांव सगळें म्हणना इतले थोडे पुलीस पियोन ड्युटी बीन करता आनी बेश्ट लोकांक मारता त्रास करता हेजेर केन्ना तुवें आवाज करूं ना वयल्यान ते लोकां वांगडा आसूंक जाय तूं तिंका आनीक तिंका फोर्स दिता फ्री हँड दिता म्हणजे ही क्रायम जी केला हेज्यान आनी डबल करा म्हणून हांव सारको उलयला काय ना लोकांनो तुमीच सांगा हांव सारको उलयला काय ना तुमच्या कमेंट्सांनी कळटलें म्हाका पुलिसांक फ्री हँड दिना आसतना इतले क्रायम केल्ले आसा पुलिसांनी हांव हे गोंयचेच म्हणना ऑल ओव्हर इंडिया ते आनी तामिळनाडूच्या 9 पुलिसांक आतां फाशी दिल्या कितल्या 6 वर्सांनी 9 पुलिसांक फाशी दिली कित्याक अरे बिना कारण ते कोविड टायमार कोरोनाच्या टायमार आनी पुलिसांनी लोकांच्या पळय हाल केल्या कोण बाबडे 4-5 दीस बाबडे फसोन आसले रुमांनी तिंका उदक सुद्दां पिवंक ते भायर सरलेले तिंका मारताले दाण्यांनी अरे 1-2 दाणो मारा मरे तुमचो राग काडपाक जावं तुमकां दया माया आसना पुलिसांक ते गरीब लोकांक कशे रे मारल्या तुमी हे श्राप मरे तुमकां तामिळनाडू तो बाबडो शॉपान येतो बापूय आनी पूत आसलो शॉप ओपन करून तिंका येले भितर पुलिशेन आनी इतले मारले तिंका रातभर आख्खे लॉकअप कितें रोगतान भरलेले आनी 2 दिसांनी ते मेले बिना कारण मारप पितांनी फ्री हँड दिनासतना हिंका ते इतले करता जाल्यार फ्री हँड दिले ते आनी कितें करतले चिंतला तुवें केन्ना अरे चुकेन लोक पुलीस स्टेशनार वचपाक सुद्दां भिता आनी खास करून आमच्या गोंयच्या बेश्टे उठ्ठा सुद्दां पुलीस दिता मरे 2-3 थापता कानाचेर बीन कोणें सांगल्या पुरो ऑफिशियलान की बाबा जावं सेटींग केल्या पुरो हेजेर मातशी मार 2 ते मारता दिनाय जाल्यार मारता दिवपाक जाय म्हणून इनोसेंट मनीस आसता कोण रिस्पेक्टेड मनीस आसता
स्वाभिमानी लोक असतात तिंका सुद्धा मारता मग पुलिसान भितर पांय सरता कोणी इतली बायल सुद्धा गेली चोडून मनीस बावळे दुस्मान एका दुस्मानाक सांगपाक आपल्याक तेणें हे हाजेर हात घातला पळय पिजून मातशें गेले ना आनी इन्क्वायरी करप ना काय ना तेका मारून तेका सामको उडयता मरे तुमी अर्दो मारून मागीर सॉरी तरी म्हणटा जेन्ना कळटा जेन्ना सच्चाई कळटा तिंका तेन्ना सॉरी तरी म्हणटा पुलीस का आपल्या आंगार तरी घेता पुलिसांक जातालें कितेंय करपाचें ते कोण देव काय राजा इतलो तिंका रायट आहा पुलिसांक हे कोण असं टच सुद्धा करीत मातसो पुश सुद्धा करता पुलिसाचेर हात घातलो तो मागीर मेलोच आणि पुलीस इतले मारता मर्डर करता बिना कारण इनोसेंट मनशाचेर हात घालता ते दुसरे केन्ना सॉरी मागता बाबा हा तूं हेतून नासलो क्रायमान जावं कोणें मर्डर केली इन्क्वायरी म्हणून हाडटा कोण कोणा चॅकअप हाडक रातभर मारता तो काय नाट ते इनोसेंट मागीर सॉरी म्हणटा जावन तेका कितें दिता कॉम्पन्सेशन कितें दिता ना कोण फ्रेंड चेडवाक घेवन कोणाक पळो जाल्यार त्या फ्रेंडांक धरून हाडटा तिंका बडयता ते अशी कित्याक ना तिंका खबरूच ना मागीर तिंका इतलो मारला तो मार तेंच्या फ्युचराक उरता तेंच्या बॉडीक पेन आनी हे तिंका कितें म्हणून दिता ते न्हू रे तिंका सॉरी तरी म्हणटा इतलो मारलो म्हणून बिना कारण पुलिसांनी कितेंय करपाचें आनी एकटो आमचो गोंयचो भावान एक व्हिडिओ केला आतां काय म्हणना तेणें आपल्या मनांतलें कितें तें मांडलें कित्याक तेणें उलयलो आसतलो आमच्या गोंयच्या जे कोण भुरग्यांक बाबड्याक तिंच्या बऱ्या खातीर की बाबा अशें करीत जाल्यार तुमकां अशें त्रास जावंक शकता की तुमी पुलिसांक रिस्पेक्ट दिया पुलिसांच्या आंगार वचनाका आणि तो असो म्हणटा रिस्पेक्ट दिया आनी तें म्हणटा पुलीस जाय जाल्यार हात्याचे पत्ते करून तुमकां फोंडान घालतले म्हणटा म्हणजे तो आतां कितें सांगूंक सोदता तोच सांगता अशें की पुलिसांक पावचे नाका पुलीस चोर फ्रॉड तो जाणा सगळे लोक जाणा पुलिसांची हीच कामां आनी हिंकां कसो रिस्पेक्ट दिवपाचो हे पुलिसांक कसो रिस्पेक्ट दिवपाचो हिंका जाय जाल्यार आपल्या डिपार्टमेंटाचे ड्रग्स घेता आनी कोणाच्या बॉल्सान घालून तेका बाबड्याक ड्रग्साचे हेतून तेका कुसयता जेलीन अशें कितले जाण जाल्ले आनी केल्ले आसा हांव तर बेश्टो उलयता न्हू आत्तां तर एक एनावन्समेंट मारीत आनी लोकांक सांगता आमच्या गोंयच्या बाबा तुमचेर केन्ना हेज्या पयलीं पास्टान इतलो अत्याचार जाला पुलिसांनी केला जावन तुमचे कडेन पयशे मागले जावं बिना कारण तुमकां मारला बिना कारण जावं तुमचे कडेन डिमांड केला पयशांचो आनी जावं तुमकां टॉर्चर केला जावं कितें तुमचे म्हाका धाडा म्हणून कमेंट घालून जाल्यार म्हाका दिसता हर एक वाड्याचेर जावं हर एक घरांतल्या लोकांचेर असलो अत्याचार केला पुलिसांनी आनी लोक सांगतले जावं आतां हांव कितें उलयता ते पुलिसांच्या फॅमिलीक वायट दिसत हांव कितें उलयता म्हणून कितें आमचें हेंचें नांव पिड्यार उरता जाल्यार हांव इतलें सांगूंक सोदता जर खरेंच तुमचे पुलीस इतले ऑनेस्ट आसा इतले क्लीन आसा जाल्यार घरा येतकीर तुमी ती सारात बाबा हय रे तुमी लोकांचे श्राप घेता लोकांचे पयशे घेवन तुमी आरत्याचे परते करता आनी बऱ्या मनशाक फोंडान घालता अशें केन्ना केल्लें आसा जावं त्याच पुलिसांनी आपल्या काळजाचेर हात धरून सांगता देवाचेर न्हू देवाक आनी धर्माक सगळे जाणां जिखून खाता ते कोणाक हे ना आनी ते पुलिसांक तर तसलें कांय ना त्यांचे आवय बापायचेर जावं भुरग्यांचे तकलेर हात धरून शपथ घेवन सांग काळजाचेर हात धरून सांगशी की आपल्या लायफान असलें केन्ना करूंक ना जावं खावंक ना जावं बेश्टे बऱ्या मनशाक त्रासान घालूंक ना जावं करप्शन करूंक ना म्हणून हांव म्हणना सगळे अशें आसता म्हणून सगळे अशें करप बीन आसता म्हणून 100रांतले 1-2 बरे आसतले पूण चडशे पुलिसांचे हेच गजाली पुलीस म्हूण RTO म्हूण हे गव्हर्मेंट सर्वंट म्हूण हे दिल्या शिवाय फायली हालयना सगळे न्हू चडशे त्रास करता लोकांक आनी हिंकां फ्री हँड दिवपाचो म्हणजे लोकांक बाबडे जनतेक सारकें आनी फोंडान घालपाचें आतां हेच जर तुजे पुलीस इतले क्लीन आनी क्लियर आसा जाल्यार हांव आतां तुमकां कितें दाखयता हेजेर म्हाका तुमी सांगा आनी हे चेडवाक न्याय मेळपाक जाय तूं न्हू पुलिसां मदीं आनी लोकां मदीं पुलिसांक बलिका बकरा करून लोकां मदीं आनी तिंच्या मदीं तूं दुस्पट घालतलो आनी हांव पुलिसांकूय सांगूंक सोदता बाबा न्हू तुमी आमचे भाव कशे कळ्ळें न्हू वो आपल्या फायद्या खातीर तुमकां मिसयूज करता फाल्यां 4-5 म्हयन्यां लोक आनी आसपाक ना आनी दिसपाक ना तुमचेर बेश्टे केसी येतले तुमकां केसी कोर्टाक धांवचे पडटले तुमी सस्पेंड टर्मिनेट तुमी जातले कोणाचेर अशें हात बीन घालतले नेटान की तुमकां फ्री हँड दिला म्हणून वो आसपाक ना फुडें आनी गोंयचे लोक तुमचे दुस्मान न्हू पुलिसांचे बाबा न्हू हांव जाणा म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां 20 वर्सां पयलींचीच गजाल सांगता अशें कितल्यो गजाली घडल्यो जेन्ना पुलिसांचेर संकट येता पुलीस त्रासान पडटा हे भायले येवन जावं हे ट्युरिस्ट बीन पुलिसांचेर हात घालता तेन्ना आमी धांवन वयता पुलिसांचे कित्याक आमचे पुलीस गोवा पुलीस आमी कितले वाचयले एकदां कर्नाटकाक सान एक कॉलीस येताली भरून 8 जाण लोक येताले भायले कर्नाटकाक सान ते बॉर्डरचेर जे कितें जालें 2 पुलिसांक जेणे मारले थापटायले आनी पुलीस आनी ते गोंयच्या लोकांनी पळयले गोंयचे लोक जे फाटाफाट येयले तिंका धरपाक लास्टाक कारण पणजे तिंका धरले आनी पणजे लोकांनी तिंका मुसून मारले आनी मारतना कितें म्हटल्यार लोकांनी हाडून तुमकां तिंका आमच्या पुलिसांक मारता आमच्या गोंयच्या पुलिसांक मारता अशें म्हणून तिंका नागडे करून मारले आख्खी कॉलेज फोडलेली म्हाज्या फुड्यान बेश्टो सांगपाक ना आनी एकदां महाराष्ट्राक ती बांद्या ती पत्रादेवी येताना तो राणे मिनिस्टर तेजे मनीस येयले खूब गाडयो घेवन तिंका चॅकपोस्टार हाडायले म्हणजे पुलिसांक मारले हेंच्यांनी मुसून थंय कोणे कितें केलें लोक धांवन गेले आमचे गोंयचे आमच्या पुलिसांक मारता म्हणून मनशाक लागता दुखता पुलीस आमचे दुस्मान आमी लोक तुजे दुस्मान तुवें आमचे दुस्मान पळय जशें जे भाशेन भाव दुस्मान आसता पूण एका भावाचेर जेन्ना संकटान पडटा त्रास दुसरो भाव धांवन येता पळय तशें आमी गोंयचे लोक
पुलिसांक सदांच पावल्या आनी हेल्प केला, पूण पुलिसांनी न्हू चडशे केन्ना लोकांक हेल्प करूं ना. जाणटे म्हणून गेला दुस्मानाक पातयेचो पूण पुलिसांक पातयेचो न्हू म्हणून. पुलिसां कडेन दुश्मनीय बरी न्हू आनी दोस्तीय बरी न्हू म्हणून. कितें पुलीस मागीर पावराचेर आसतकीच अशें करता. पुलिसांक भिवन लोक दीस काडटा मग सगळे. पुलिसांक फकत 3 जातीचे लोक भिना. एक भिना पॉलिटिशियन, कित्याक तेंच्या मुठीन आसता पुलीस. दुसरे भिना बिझनसमॅन आनी बिल्डर, कारण ते खावयता तेंकां, काबार करता आपली भानगडी. आनी तिसरे म्हणटा ते गुंडा सेटिंग करता. तुमी तो व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार पळयात. पळय तो पुलीस म्हणटा बेश्टो एका कैदी कोण आसा तो प्रिझनर, बाबा हे एक्टिंग कर म्हणटा लंगडपाची, सारकें एक्टिंग कर म्हणटा, पांय मोडला, तुका मारला, लंगड्या भाशेन एक्टिंग कर म्हणटा. आनी तो करता एक्टिंग. कितें कितें कोण येता म्हणजे पुलिसांनी कोणा कडच्यान घेतला की ताका आपूण मारता बरो, तो हॅपी घे अमकें दी, ताका बरो मारता. आनी तेजे कडल्यान घेतल्यार तुका मार पडटलो, तूंय कितें दी आनी मागीर एक्टिंग कर हो कुडके चलपाचो. आनी मिडिया हुजीर दाखयता आपले क्रेडीट. पळय तेणें रेप केली जावं कितें केली तेका आपल्याक सजा दिली म्हणजे आपूण बरो पुलीस. ही कामां पुलिसांची जाणा मरे भावा न्हू. हांव सगळ्या पुलिसांक म्हणना, थोडे आसता रे 1-2 बरे. आतां आमचो थोडे आसताय रे बरे, पूण मागीर हिंगा लागून तेंचें सुद्दां नांव पिड्यार जाता. आतां पुलिसांक फ्री हँड दिला म्हणटा तूं. गोंयां कितें जाता, घोडामोडी रेप करता, मर्डरी करता, हे करता, तिंकां न्याय मेळना. हे चेडवाची आतां स्टोरी आयक. हे UP सान गोंया येयल्ले कालांगूट, ताका रेप केले, कामाक जॉबाक आपयल्यार रेप केलो ताका. आनी जेन्ना कंप्लेन करूंक गेले ते कालांगूट पुलीस स्टेशनाचेर, ते सांगता, हांव सांगना, तेजो व्हिडिओ पळय आतां. तेन्ना कोण ही मॅडमीन ताका खंय धमकायले, भियेले आनी ताका टिकेट काडून फ्लायटीची ताका UP पावयले. ते अजून न्याय मागता, जस्टीस मागता. दिया मरे, तुज्यान दिवंक जायना. आतां हेच तर गोंयचे भाशेन चेडूं असले कोण आनी तेजी फॅमिली येयली तुजे कडेन न्याय मागोंक, तुजे पुलीस कितें करतले आसले ताका? FIR बरोवन घेवचे नासले आनी दावणून घालतले आसले. मागीर तेज्या लोकांनी रागान आंगारूय येवप ना, कितें इसारपूय ना, तिंकां म्हणोपूय ना, कात्रेक येयला म्हणून कातोर मारल्या, जावं तुजी वर्दी कित्याक घातल्या, देवय ती वर्दी काड, अशें रागान कोण म्हणपाकूय ना. तुमीच सांगा, म्हणटले काय म्हणचे ना. म्हणजे कितें करपाचें? तुमी कंप्लेनी घेयना, आयकात ह्या चेडवाचो व्हिडिओ आनी हेका जस्टीस दिया, न्याय दिया. जे आहा ते गोंयचे पुलीस कोण ते सोदून काडा, कोणे कितले पयशे घेतले आनी केस काबार केल्या, जाल्यार हेजेर आवाज करचो पडटलो. जो तुमी हेका जस्टीस दिना जाल्यार. बलात्कार करपी मनशाचेर कारवाय करून ताका जेलीत घालचे परस पिडीत चलयेकूच सतावपाचो प्रकार समोर आयला. कळंगूट पुलीस स्टेशनार आपल्याचेर बलात्कार जाल्याची कागाळ घेवन वचपी चलये कडल्यान अशें कांय घडूंक ना हें बरोवन घेतले. इतलेंच न्हय तर स्वता पुलीस ते चलयेक एअरपोर्टचेर पावोन आयले. हो प्रकार 10 जुलै दिसा घडिल्लो. आयकात ते चली कितें म्हणटा ते. मैं यूपी से हूँ, अवधेश राय मुझे जॉब के लिए बुलाए थे. फिर उसके बाद में वो जॉब पे ना ले जाने के बाद वो मुझे रूम पे लेके गए और मेरे साथ रेप किए. और जब मैं उनसे बोली कि सर आप ये सब क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे वहीं पे मारने पीटने लगे. और जब मैं सुबह पुलिस स्टेशन गई कलंगूर, तो मैंने वहाँ पे बताया पुलिस को, तो मैम ने मेरे ही खिलाफ एप्लीकेशन लिखा और मेरा एयरपोर्ट का टिकट करवाया कि आप यहाँ से जाओ. टैक्सी वगैरह करवाया, मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए गई. और मैं गोवा पुलिस से यही निवेदन करती हूँ, आज लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है, कल लड़की को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है. तो मैं जॉब के लिए आई तो क्या मेरे साथ कुछ गलत होना चाहिए था? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर से जो भी आती हैं लड़कियां 2 रुपये कमाने के लिए आती हैं, गलत काम करने के लिए नहीं आती हैं. बट अवधेश राय ने मेरे साथ बहुत गलत किया. फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से गोवा मुंबई गई तो मेरे कुछ रिलेटिव थे, वो मैंने उनसे टिकट करवाया. फिर मैं अपनी हक की लड़ाई में फिर गोवा आ गई. गोवा पे
और मैं यही चाहती हूँ गोवा पुलिस से कि पुलिस में हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सभी लोग मेरी सहायता करो। क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसने मेरे साथ रेप किया है, कमरे में ले जाके उसने मुझे मारा पीटा और मैं किधर को जाती, टाइम भी हो रहा था 10:30। मैं क्या कर सकती थी? प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। बस मन यही करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। लड़कियाँ तो बहुत मर चुकी हैं सुसाइड करके, बट जब तक मैं अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ूंगी तब तक कुछ आगे हो नहीं पाएगा। तो गोवा पुलिस से यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ दे, इंसाफ चाहिए। या पुराय प्रकरणाची चौकशी जावपाची गरज आसा। कळंगूट पुलीस स्थानका वयल्यान संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावपाक जाय।